मुद्दाम आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, तशेंच आमचे मंत्री मोविन गुदिनो, वास्कोचो आमदार राजीव साळकर हे सगळे जाण हांगा उपस्थित असलेले. आयज व्हड संख्येन सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते येयलेले. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जे जून 25 तारीख 1975 जेन्ना एमर्जन्सी लायली देशान, तेन्ना जे लोकांचेर जे अत्याचार केले ते आमकां आयज सगळ्यांक खबर आसा. आयज कितलेशे ते टायमा वयले जे लिडर्स असलेले तांकां सगळ्यांक जेलीन भितर घातले, जेका आमी मिडियाक फोर्थ पिलर ऑफ दीस कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटात. ते फोर्थ पिलराक सो त्या टायमाचेर मोर दॅन 7,000 जे मिडियावाले असलेले भाव असलेले तांकां सुद्दां जेलीन घातले. अशे प्रत्येक अत्याचार हे देशाच्या भितर त्या टायमाचेर जालो 1975 जेन्ना ही एमर्जन्सी लायली. हेजो गोंया भितर सुद्दां आमी पळयलो. तेन्नाचे आमचे लिडर्स दादा हल्लेकर, बकले, म्हाजो काका महादेव आमोणकर, दिगंबर आमोणकर हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेज्या भितर तेंचो योगदान आसलो. तेंचेर सुद्दां खुबशे अत्याचार जाले, तांकां जेलीन भितर घातले अशें आमी तेन्नाच्यान भुरगेपणानसून पळयत येयलेले आसा. सो आयज जेन्ना 51 इयर्स ताका कंप्लीट जाल्ले आसा, ते उगडासान आयज आमी हांगा जे एक्झिबिशन लायलेलें आसा, जे एमर्जन्सीच्या भितर बाबतींत कितें जालें ते आमी पळयलेलें आसा. आनी तेज्या लागून आयज हो कार्यक्रम एमर्जन्सीचो सेलिब्रेट केलो आसा. संविधानाची हत्या 1975 जाल्ली जुनान 25 जून सगळ्यांक खबर आसा. आज जेन्ना एक बरो सरकार आमचे नरेंद्र मोदीजी चलयता, बीजेपी चलयता, तिसरे खेपे प्रधानमंत्री जालो, जे इतले देशाचे बरेपण येयत आसा, करीत आसा, ते पळोवना. तांकां फकत म्हणजे दाखयता म्हणजे नेगेटीव कितें नासतना सुद्दां नेगेटीव करून दाखयता. पूण खरे अर्थान एमर्जन्सी जेन्ना लायली सगळेच म्हणजे प्रेस फ्रीडम ऑफ द प्रेस काडून उडयले. तुमकां तुमचे फ्रीडम तुमकां कांय बरोवप ना, लोकांक कांय कळप ना. ओपोजिशन आहा तांकां तितले सगळ्यांक भितर उडयले आनी लोकशायेचे खरे अर्थान एक खून करून दाखयले. आनी आज जे आरोप करता की बीजेपी केन्ना थोड्यांचो आवाज दामून दवरता, हेणी सगळे दामून दवरले. त्या वेळाचेर ज्या तरेन काँग्रेसीन म्हळ्यार इंदिरा गांधीन आणीबाणी लादली आनी सत्ता आपल्या हातान दवरप आनी लोकशाहीचो खून केलो. संविधानान कायद्यान जें कितें आशिल्लें त्या प्रमाणे न चलता कायद्याचो बदल करपाक प्रयत्न केलो. अमेंडमेंट केली, रातया भितर राष्ट्रपती भवन ओपन करप आनी त्याच बरोबर हे सगळे सत्तेर आपूण टिकून उरपाक लागून जे कारस्थान जे केलें ते कारस्थान जे आसा ते लोकांक कळपाक जाय. आनी ज्या तरेन देश चलयतना म्हणजे ती इलेक्शनाक हरली खरी, पण कोर्टांतल्यानय तिका तिजें इलेक्शन ती हरली म्हणून हें केलें, ताजेर जस्टीस दिलो. पण तरी आसतना ते खुर्ची सोडपाक तशीच शक्य नाशिल्ली. त्या कारणान त्या खुर्चेर टिकून बसून लोकशाहीचे 12-13 वाजोवन खंयच्याय हेन प्रकारान आपूण रावतली हो तिजो संकल्प आशिल्लो. आनी तातूंतल्यान ज्या प्रकारे खंयच्या पत्रकारांक भितर ओडप, खंयच्या ओपोजिशनांतल्या सगळ्यांक रातल्या रात तांकां भितर ओडप, त्या बरोबर तांकां मारप, पेपराचेर कसली बातमी येवपाक दिवप ना आनी अशें हें सगळें कारस्थान केल्लें. ते जनतेन मागीरचें जें इलेक्शन जालें तेन्ना तिका परत सामकें हरोवन पराभूत करून दाखोवन दिलें की लोकशाही जिवंत दवरपा खातीर आमच्या भारतीय सगळें आसा. हो काळोकट्ट इतिहास जो आसा इमर्जन्सीचो तो आयचे नवे पिळगेक कळपाक जाय. तांच्यांनी कितें केल्लें म्हणजे ते दुसऱ्याक शपथ सांगतात ते सगळे लोकांक ते कळपाक जाय. म्हणून फाटले 50 वर्सां जो जाले नंतर आतां तातूंत भितर 51-52 वर्सां ती लोकांक कळपा खातीर हे कार्यक्रम संपूर्ण देशभर आशिल्लो तो ताजो एक भाग आसा. आज तुम्ही पळोवपाक गेल्यार आज खऱ्या अर्थान डेमोक्रेसी आज कोणूय खंय कितेंय उलोवपाक शकता, ताजेर कोणाचीच बंदी ना. पूण तो एक काळ आशिल्लो जेन्ना डेमोक्रेसीची खऱ्या अर्थान हत्या जाल्ली. आज राहुल गांधी आपल्या हातांत संविधान घेवन सगळ्या कडेन संविधानाचो खून जालो म्हणटात. राहुल गांधीक आमी सगळ्यांनी विचारपाची गरज आसा, तुज्या आज्जेन जेन्ना एमर्जन्सी लायली ते खंयच्या कारणां खातीर लायिल्ली काय म्हणून, म्हणजे आपले स्वताचो हेतू म्हणजे आपूण प्रायम मिनिस्टर उरची म्हणून आनी अलाहाबाद हायकोर्टाची ऑर्डर डिफाय करपा खातीर म्हणजे आपुणूच उरची प्रायम मिनिस्टर म्हणून संविधान बदलून म्हणजे एका रातोरात आनी आयतारा
राष्ट्रपती भवन उगडें दवरून कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्सांची मान्यता नासतना एका पेनाच्या स्ट्रोकान म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी संविधानाचो खऱ्या अर्थान हत्या 1975 जाल्ली आनी हे जनते मुखार हाडप हें खूब गरजेचें आसा कित्याक आयचे हे काँग्रेसचे लिडर जे आसा ज्या संविधानाची हत्या म्हणटात हे सगळे लिडरांक म्हजो क्वेश्चन आसा 1975 जाल्ले एमर्जन्सी हाजेर तुमी कित्याक उलयनात काय म्हणून आज जेन्ना सगळ्यांक उलोवपाचो फ्रिडम आसा आज आमी पळयता कितलेशेच प्रोटेस्ट जातात गोंयांत तुमी पळय कितले कोणाक आमी हाडयल्या कोणाकूच हाडूना तो एक डेमोक्रेटीक रायट आसा आनी ती ते एक्सरसायज करता म्हाका दिसता नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या इतल्या काळा भितर आनी हाज्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे केन्ना सरकार आशिल्लो तेन्ना संविधानाक सर्व म्हणजे सगळ्यांत श्रेष्ठ धरून ताजे अंतर्गत आमी काम केल्लें आसा आनी त्या खातीर आमचे आज सगळ्या कार्यकर्त्यां पर्यंत आनी जनरल पब्लीक जी आयिल्ली आज तांचे पसून मनोगत आज तांणी व्यक्त केलें जे 75 जे सरदारजी नेवीन सर्व करताले थोडे पब्लीक सर्वंट जे आशिल्ले तांणी आपली हॉरर म्हणजे कशे रितीन आमी तेन्ना रावताले ते ताणें व्यतीत केलें आनी ते आयकून पसून आमकां आज काटो येता म्हणजे त्या काळार कितें जाल्लें आसतलें हें आमी समजूंक शकता आनी त्या खातीर हो आमी दीस संविधान हत्या दिवस म्हणून आमी हे करता